नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। चौगांनी मेळोन दोगा जाणांचेर मारपेट करपाची घडणूक म्हापसा घडल्या। ह्या घडणुकेत अहमद देवदी आणि संदेश साळकर हांका वैयक्तिक दुस्मानकाय आशिल्ल्यान गणेश पुरी म्हापसा हांगा मारपेट केल्या अशें तांच्या घरच्यांचे म्हणणे आसा। अहमद देवदी आणि संदेश साळकर हांका जीएमसीत उपचारा खातीर धाडल्यात। गोंयांत अपघाता सयत गुंडागिरी लेगीत वाडटा काय कितें हो सध्याचो मोठो विशय जावन पडला। पळोवया ही पुराय बातमी। माझे नाव बरखा देवडी। काल रात्री आमच्या म्हणजे हाऊसिंग बोर्डान एक इन्सिडंट झाले। अहमद देवडी माझा देर। सो ताका काल रात्री मारला, खूप मारला, लायक रॉडांनी बी मारला। 4 भुरगे मेळोन तेतूंतल्या 3 भुरग्यांचे नाव आमकां खबर ना। एकट्याचें नाव ताका आरके म्हणटा, तो हाऊसिंग बोर्डाचो। इतलेंच आमकां लक्ष्मीनगर। एक्चुअली ताचें काय मॅटर नासलो, तो कुकी आपले हे बंद करून तो फ्रेंडा वांगडा आपले येतालो रिटर्न। घरा येताना ताका तेंच्यांनी मारला, ताकाय मारला, ताच्या फ्रेंडाकूय मारला, संदेश साळकर म्हणून। तेंच्यांनी आतां इतली इंजर्ड आहा की खूब क्रिटिकल कंडिशनान आहा। सो आय जस्ट रिक्वेस्ट की तांकां जाता तितले म्हणल्यार तेंचे केस तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय। इन्सिडंट हो आमचो 2:30 सुमार। कित्याक झगडी कित्याक जाली? ते कितें तरी पयर एक बाबू म्हणून त्या आरकेचो भाव, तेजे कितें तरी मॅटर जाल्ले। तो फोनार कितें तरी गाळयो बिळयो सांगतालो आनी धमकी बी दितालो। तेजे कंप्लेंट बरोवपाक येयल्लो म्हजो देर अहमद देवडी। सो तो कितें करूंक लागलो, तो गाळयो बिळयो घालूंक लागलो म्हणून साहेबान ताका भितान घातलेले। ते भितान घातलेले म्हणून तो काल ताका बेल मेळ्ळी दिसता। तो बेल घेवन तेंच्यांनी राती हे इन्सिडंट जालो अहमद देवडी वांगडा। आता ते इंजर्ड जाला ते खंय आसा? ते दोघी जाण बांबोळे आसा। खूप सिरियस आहा, खूप सिरियस। नाव कितें? अहमद देवडी आणि संदेश साळकर। इंजर्ड किने जाला तांकां? खंय लागला मार? तांकां ब्रेनाक लागला। ब्रेनाक सगळे तेंचे क्लॉट्स बी जाल्ले, ब्लड क्लॉट्स। एक ऑपरेशन झालं, सांचे परत ऑपरेशन आणि त्याच्या तकलेतले ना हाड मोडलेले आसा। डॉक्टरान सांगला की तो केन्ना एक हाड मोडला, ती उडयला आणि एक हाड आसा त्याची ती पोटान दवरला। आता ते पोटातले सारको जायत जाल्यार ते पोटातले तो काढून पोमान बी वचूंक शकता अशें सांगला डॉक्टरांनी। आता कितें करपाचें आमी? हांगासर कितें करतले तेंच्यांनी? आयज धरून हाडटले आनी फाल्यां सोडटले। फाल्यां परत सोडटले। फाल्यां म्हाज्या चेड्याचें कोण बी सांगूंक शकता, कोण एक्शन घेयना हांगासर। आतां गरीब आसा म्हणून आमी कितें करतले? आमी हाती वयल्या पोटाची। गरिबांक अशें करपाचें नासता, हांगा न्याय दिवपाचो आसता आमकां गरिबांक। आतां तेणी तेचें कांयच करूंक नासलेलें म्हाज्या चेड्यान। तो बाबडो आपले गॅरेजीन आसता, त्याची काय फॉल्टूच नसली जाल्यार, त्याची कांयच मिस्टेक नसली। तो बाबडो येतालो घरा कडेन, अचानक तेंच्यांनी अशें केलें तेज्या वांगडा। तुमच्या झगडीपणांक तांकां धरा न्हू ना, बेश्ट ताका कित्याक धरलो? म्हाज्या चेड्याची कांय चुकूच नासलेली। तुझ्या चेड्याचें नाव कितें? अहमद देवडी। अहमद देवडी। आणि तुमचें नाव कितें? माझे नाव अमिना देवडी, हांव तिची आवय। आणि दुसरो आसा तेजो? त्याची संदेश साळकर। तेंचो कोण आसा हांगा? त्याचो हांगा कोण ना। तेजी सगळे त्याचे आवय बापूय पिड्यार जाल्ले आसा। तो बाबा एकटोच आसा। त्याची बहिणी लग्न करून दिलं, ते येयले आतां थंयसर। तेजें ऑपरेशन करून येयला ताका। पुलीस गेले स्पॉटार न्हू, थंय कितें मेळ्ळें तांकां? तीन मोबायल गावला तांकां आनी रॉड गावला। मोबायल कोणाचे? मोबायल एक माझ्या चेड्याचो, एक ते संदेश साळकराचो आणि एक ते म्हाका दिसता ते मारता तेंचो आसता। एक मोबायल त्यांचा आणि रॉड बी थंय घाले। रॉड बीत मेळ्ळा। तुमचें नाव कितें म्हणलें? माझे कैसर देवडी। आणि तुमचें मॅडम? बरखा देवडी। हांव तेजी बाबी। ह्यो त्याचो बापूय, हांव आवय, ही भावजय आणि ती भयण। अरेस्ट केला कोणा? कोणी अजून करूंक ना। तांकां कांयच फरक पडचे ना। तो मेलो सुद्दां जाल्यार हांगा कोणाक कांय फरक पडचे ना। इतलो ताका मारला तेंच्यांनी धरून। हांगा मारला पळय, ते दोळे तेचे अशे भायर पडल्या सारके जाला, इतकी काळजीत जाला। हे अर्धी बॉडी काम करिना तेजी। सो वी वॉन्ट ताका एक्शन घेतलेलें, बरे भशेन तेजें एक्शन घेतलेलें आनी कोण आहा तांकां सोदून काडलेलें। आमकां इतकेंच जाय, ताका कोणी मारला पळय तांकां हेंच्यांनी अरेस्ट करपाची आनी तांकां सजा दिवपाची। नाल्यार आयज धरून हाडलें आनी फाल्यां सोडलें अशें करपाचें ना। आणि सेकंड थिंग मागीर आमकां अशें नाका आयज शिकाय जाल्यार परत आनी फाल्यां आनी कितें तेचें आमी रातचे बी पावता। तेची गॅरेज आसा, तो खंय हांगा थंय गाडी बिडी हाडूंक वयता, तेंच्यांनी ताका मारून बी उडोवंक शकता। आमी रात